तुजो इबाळबू मोची वाट पळयतासो मोचे कापण कार्पण दया कासामी सोडो सोडून हांवें सोडून तुजी हांव सोडचोना तुजो मोगी सोडचोना तुजो मोगी सोडचोना सोडून हांवें सोडना तुजी हांव सोडचोना तुजो मोगी सोडचोना तुजो मोगी सोडचोना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज प्राचीन कालाचो दुसरो आयतार आयच्या सेवा धर्माचो विशय. देवाची ओपुरपायची जावन बोरवाश्यान जिवीत सारुया. आमच्या जिवितांत भितर सरून देवाचें बरेपण आमचे सवें वळखून घेवन बोरवाश्यान जियोंक प्राचीन काळ जावन आसा आमकां एक सैग. आमी देवाची ओपुरबायेची म्हणटोच देवा संबंदान रावन देव सांगता तें आयकूंक, देव दाखयता ती वाट चलोवंक आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियोंक आमकां उलो. देवाच्या गोपांत आसरो सोडटल्यांक देव सदांच बाळगून दवरता आनी जिविताच्या आगोठायांतली, कश्टांतली, प्रस्नांतली आनी निराशीपणांतली बोरवाश्यान भायर सरूंक देव कृपेन भरता. बऱ्या देवाची बरी भुरगीं आमी जावन देवाची ओपुरबाय आमच्या जिवितांत अणभवून बोरवाश्यान फुडें पावल मारूंक आमकां देवाची कृपा हे मिसाचे भेटेन मागुया. हो पवित्र गूट पावते परी समोर मग आमची पातकां ओळखून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्यो सदांच कुवामरीक सगल्या देवतांनी भोगताक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रद्या लागीं नवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. Pratuja.
सर्वेस्परा देवा, तुज्या पुरबायेच्या पुताक आयकूंक तुवें आमकां फरमायलाय. तुज्या उतरान आमकां पोसूंक तुका मानो हे परी आमची आत्मीक नदर नितळ करून तुज्या मुखामळाचो पोडजोड बघून आमी संतोश बरी जावं म्हूण मागता. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो देव जे सगळ्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवो चलयता सासनाच्या सासनाक. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान आब्रामाक म्हणलें, तुजो देश, तुजो घोराबो आनी तुज्या बापायचें घर सोड, आनी हांव तुका दाखयतलों त्या देशांत वच. हांव तुजे तांय एक व्हड पोरजा उपजायतलों. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ कोत्तलों की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापुत्तलो. तुजेर आशिर्वाद घालतात तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलों. तुजेर शिराप घालतात तांचेर हांवूय शिराप घालतलों. प्रितुमी वेली सोगलीं कुळां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सर्वेस्परान सांगलोलें तशें आब्रामान केलें. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देव तुजी प्रिती. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देव तुजी प्रिती. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देव तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तुबां विस्वासपणाची. नीट आनी प्रामाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देव तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती कोत्तात ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतलीं सोडयतलो. तोच तांकां दुकाळाच्या काळार दानो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देव तुजी प्रिती. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवू तुजी प्रिती. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देव तुजी प्रिती. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भोव मोगाच्या इश्टा, देवाचे पदवेर पातयेवन आनी शुभ वर्तमाना खातीर खोस संसून घे. आमी कितें बरें केलां त्या पासत न्हय, पूण आपली येवजण
ती शाती पावूंक आनी आपले कुल्पेचें देण्यां पासत ताणें आमची सोडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपयल्या. ही कृपा जेजू क्रिस्ता आसोवें काळार आदीं आमकां दवरलेली आसली. पूण जेन्ना आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो तेन्ना मात ती आमकां पावली. तेन्ना मरणाचो बोज मुखेलो आनी शिव वर्तमाना उर्वी जिवीत आनी उमोल फांकोशें तें केलें. सर्वेस्पराचें उतर शिव वर्तमानाक उबी रावया. लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत केरीत उपूतबायेचो, ताजें तुमी आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. माथेवा प्रमाणे शिव वर्तमान. आपल्या कोश्टां मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दीस जाले उपरांत जेजून पेद्रूक, जाकोबाक आनी जिवाक जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बराबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताचें मुखामोड सुर्या परी लोकलोकीत जालें आनी ताच्या आंगोसरा उजवाडा परी धवी फूल जालीं. ओचितूच मोइजे आनी एलिजा जेजू कडेन उलयताले ते ताका दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा हांगाच रावल्यार जबर बरें. तुशी खुशी जाल्यार 3 तोंबू हांगा हांव वारतां, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. तो उलयता आसतनाच एका पडजडीत कुपांत तांचेर आपली सावडी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत केरीत आपुरबायेचो, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण, तुमी ताचें आयकात. हें आयकून सीस एकदम भिवन साश्टांगी पडले. पूण जेजू लागीं सरून ताका हात लायलो आनी ताणें म्हळें, उठात, भियो नाकात. दोळे उगडून पळयल्यार ताका जेजू बगर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरावेले देंवता आसतना जेजून अशें ताका फर्मायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जन जावसर हे दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगूं नाकात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. जायते इतिहासांत आमकां भाग्योत मेळटात. आमचे इगोर्ज इतिहासांत आमकां भाग्योत मेळटा. तांतलो एक भाग्योत तोमास आक्वीन. हो 13व्या शेंकड्यांत ताणें बरयलें, जावं फिलॉसॉफर कसो आनी थियोलॉजियन कसो कोणेंच तितलें बरोवंक ना. कोणेंच तितलें बरोवंक ना. आनी चड ताका संस्काराची, पवित्र संस्काराची, सांती साक्रामेंताची ताका चड लागीं आसलो. आपणाचें कितें काम करच्या आदीं तो सांती साक्रामेंताशी येतालो, जायतो वेळ सारतालो आनी उपरांत आपणाचें काम सुरू करतालो. तें केले बगर कांयच करिनासतना रावनासलो. इतलें केलें ताणें. आमी हें कांतार म्हणटा, संवसाराक इतले tanto me ergo sacramento.
संवसाराक कितले व्हरत्या पवित्र संस्काराक कांतार म्हणटा हांव तें ताणें घडलें तातूंत मेरगम साक्रामेंत. आनी एका दिसाक जेन्ना तो मीस कोत्तालो तेन्ना देवान ताका स्वर्ग दाखयलो आनी स्वर्ग दाखयलो तेन्ना भिणान बांदू तेन्ना जो कितें आपण बरयतालो तें बरोवपाचें बंद केलें आनी बरोवंक ना, बरोवपाचें बंद केलें. कित्याक जें आपण कितें पळयलां आनी आपण कितें बरयलां तें जावन आसा तें जावन आसा कचरो. सोर करूंक जायना. कितें हांवें पळयलां देवान म्हाका मिस कोत्ता आसतना स्वर्ग दाखयलो तें पळयलां आनी कितें बरयलां तें सोर करूंक जायना. तर असलेंच कितें भयणान बांदो आयज तेग जां सिसां कडेन घडलें, तेग जां सिसां लागीं घडलें भयणान बांदो. कोण तें सिसांचें नांव कितें सांगात भुरग्यांदो? ह्या तेग जां सिसांचें नांव कितें? आपोस्तलांचें नांव कितें? तेग जां आपोस्तलांचें नांव कितें? कोणाचें सांगूं जाता? कोणाच्यानूय? जॉन, पिटर एंड जेम्स. कोण ते भाव? दोग जां भाव कोणू? तिगांयचे मदीं दोग जां भाव कोणू? तिगोय भाव? तिगांयचे मदीं दोग जां भाव कोण? जेम्स एंड जॉन. जेम्स एंड जॉन. आनी अशें म्हणटा आमकां, अशें म्हणटा आपल्या कुश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दीस जाले उपरांत केन्ना सांगलें कुश्टाची खबर ताणें? जेन्ना जेजून सिसां लागीं विचारलें, आपोस्तलां लागीं विचारलें, लोक म्हजेर कितें म्हणटा? आनी ताणें जबाब दिलो. कितें जबाब दिलो? कितें म्हणटा म्हूण सांगलें? सांगात, कोणूय सांगात. कितें दिता म्हूण सांगलें? This is not sermon, this is homily. Homily म्हणजे कितें? फॅमिली टॉक. We are talking as a family. Homily is family talk. फादर आयवो म्हूण आमकां Redemptorist priest was giving us the training. आमी ट्रेनींग कोत्ता तेन्ना आनी ताणें पयलेंच सांगलें, Sunday is not a sermon, it is a homily. Homily means family talk. एकामेका लागीं आमी उलयता. आदीं आल्त्रासान हें सेर्मांव जायन आसलो, पूण मोदें कोदेल आहलें थिंगा मोदें, इगोर्जे मोदें. हें तें कोदेल थंयसर आसतालें आनी लोक बसतालो, सगळा बसतालो लोक, हांव भुरगो आसतना. आनी फादर थंयसर बसून लोकां लागीं उलयतालो. फॅमिली टॉक. टोस हें सांगा आतां हे पेद्र, जाकोब आनी जोआंव 6 दीस जाले उपरांत म्हणटोच जेजू विचारता, लोक कितें म्हणटा म्हाका? कितें म्हूण सांगलें सिसांनी? कोण म्हणटा म्हूण सांगलें? कोण कोण जोआन बातिस्ट, कोण कोण एलिजा म्हणटात, आनी कितें? कोण कोण जेरेमियास म्हणटा, आनी कोण आदलो एक प्रवादी आयला म्हणटात. हे लोक म्हणटा. तुमी कितें म्हणटात? जेजू विचारता, 12 लागीं विचारता, तुमी कितें म्हणटात? हांव कोण म्हणटा? कोण उलयलो? कोण उलयलो? पेद्र उलयलो. पेद्र उलयलो. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी हें जेजूक एकदम बरें लागलो. जबाब जेजूक एकदम बरो लागलो. आनी तेन्नाच ताणें म्हळें, तूं कडप
हे खोडपाचेर म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. तूं कळप म्हज्या फाटल्यान तूं पाप साहेब हांव गेलो म्हणटच तूं पयलो पाप साहेब आनी तूं इगोज चलयतलो रोखडेंच प्रॉमीस केलें. आनी उपरांत बिडान बांदव पोत्तून पोत्तून कोश्टांची खबर सांगतालो जेजू. पोत्तून पोत्तून कोश्टांची खबर सांगतालो. त्या शिसांच्या मनांत असो ना तें आनी आमच्या भुरग्यांच्या मनांत असो ना. कोश्टांची खबर उलयता तेन्ना आयकूंक नाका, पूण बरी खबर उलयता. हांव एक बरें मोटोर घेवन भोंवता, हांव व्हडले घरांत रावतां, आमकां इतले व्हडले सोयरी आहात, आमची फामील व्हडली, इल्ले आमकां भाटां बेसां आहात, तेन्ना बरें दिसता भुरग्यांक. पूण जेन्ना कोश्टांची खबर उलयता हांव, अरे तुजी आवय कॅन्सर जावन मोत्तेली, कोणाक आयकूंक नाका. अरे तुजो बापूय एक्सिडेंट जावन मोत्तलो, कोणाक आयकूंक नाका. आनी जेजू कोश्टांची खबर उलोवंक लागलो. म्हाका आतां कोश्ट आयतले, म्हाका भायर आयतले, म्हाका म्हजे तापोटां मारतले, म्हजे थिपी घालतले, म्हाका शेवटाक कुर्सार मारतले आनी हांव तिसरे दिसा जिवन जातलो. हें आयकलें तेन्ना पेद्रूक बरें लागूंक ना. पेद्रूक बरें लागूंक ना. आनी जेजू कोणशाक वता. पेद्रू जेजू कोणशाक वता आनी सांगता हें तुका केन्नाच जावचें ना. आनी जेवतर देंवचाराक जेजून गेल्ल्या आयताराक म्हणलें, तिसरें टाळणी जातोच कितें म्हणलें, जेजून सयताना कितें म्हणलें गेल्ल्या आयताराक, पयस सर सोयताना. तेंच उतर जेजून पेद्रूक म्हणलें. तेंच उतर जेजून पेद्रूक म्हणलें, पयस सर सोयताना तुजी चिंतनां देवाची न्हय, तुजी चिंतनां देंवचाराची. चिंतनां देंवचाराची. हे 6 दीस जाले म्हणटच, हें जावन 6 दीस जाले म्हणटच ताका दोंगरार घेवन येता. तिगांकूय दोंगरार घेवन येता. आनी थंयसर आपणाची मुखामोड बदलता. मुखामोड बदलता. आनी थंयसर इतलें पेद्रूक बरें लागता, आमी हांगासरूच रावया, आमी हांगासरूच रावया, सकला वेच्या न्हय. कित्याक ताचें सैम ताणें पळयलें. हो देवाचें सैम. जेजू बराबर ते भोंवताले, जेजू बराबर ते जेवताले, जेजू बराबर ते बराबर न्हिदताले, जेजू बराबर रेस्ट घेताले आनी कामूय कोत्ताले जेजू बराबर. आनी आमच्या बराबर हो एक मनीस, आमच्या भाशेन मनीस, आमच्या भाशेन मनीस. पूण केन्ना ताच्या मनांत येवंक ना हो देव, हो देव देवाचो पूत ह्या मनांत केन्नाच येवंक ना. आनी तेन्ना हें दिसणें ताका दिश्टी पडलें. तेन्ना कळ्ळें ताका हो देव देवाचो पूत, देवाचो पूत. आमकांय तशेंच जाता. इगोर्जेंत तेन्ना आमी उलयता. कित्याक हें सदांचें, हें सदांचें. इगोर्जें येता आमी उलयता सदांचें. पूण पवित्र संस्कार हांगासर आहा, तोच जेजू हांगासर आहा बिणान बांद. आमी जाता तितलें ताळयो मारता जायते पावटी. साक्रामेंतान जेजू आहा हें विसरता. आनीक इगोज आमी जाता ते भाशेन उलोवपाची सुवात कोत्ता न्हय. हें आमच्या मनांत येवंक जाय, सिसांच्या मनांत येवंक ना. पूण जेन्ना हें दिसणें आयलें तेन्ना गमलें हो देवाचो पूत आमच्या बराबर भोंवता, देवाचो पूत आमच्या बराबर भोंवता. आमी इगोर्जेंत आयल्या म्हणटो आमच्या मनांत येवंक जाय हांगासर जेजू जिवो, जेजू हांगासर आहा. आमी उलोवंक फावना इगोर्जेंत, हो रेस्पेद ताका दिवंक फाव. हें पयलें जावन आसा सैम जेजूचें. दुसरें जावन आसा वावर. कसलो वावर तो करूंक आयलो. आनी हो वावर बिणांत बांदव दोग जां मनीस थंयसर आहात जेजू बराबर. कोण ते दोग जांनी कोण दिश्टी पडले जेजू बराबर? कोण दिश्टी पडले जेजू बराबर?
आं एलायजा एंड मोजेस एंड एलायजा. मोजेस म्हळ्यार कितें जाता, कितें उगडास येता, देवान मोजेसाक कितें दिलें? लॉ एंड प्रॉफिट्स. मोजेस म्हळ्यार लॉ एंड प्रॉफिट, कायदे. आनी एलायजा म्हळ्यार कितें उगडास येता? वन ऑफ ग्रेटस्ट प्रॉफिट. कितें उगडास येता? देवान कित्याक धाडलो ताका संवसारान? कित्याक धाडलो एलायजाक? कित्याक धाडलो? दुसऱ्या देवाची पुजा चलताली. बाल म्हूण देव आहलो, बाल. हे बाल देवाची पुजा चलताली. तें काबार करपाक एलिजाक धाडलो. खरे देवाची पुजा करात. आमचो खरो देव, हे खरे देवाची पुजा करात. त्या देवाक पयस दवरात. हें करूंक एलिजाक धाडलो. आनी हे दोगूय मनीस पवित्र पुस्तकांतले चड म्हत्वाचे. कितें उलयताले जेजू लागीं, जेजू कितें लागीं उलयतालो? कोश्टांची खबर. हांव येयलां हे संवसारांत कोश सोंसूंक. कोश सोंसले बगर आमकां जैत मेळचें ना. जैत आहा आमकां. भुरगीं शिकले बगर ताका जैत मेळना शिकपान. भुरगीं शिकले बगर ताका जैत मेळना शिकपान. हेच भाशेन कोणें काम केलें बगर ताका जैत मेळना आपणाचें पोट भरपाक. सगल्यांनी कोश्ट काडूंक जाय आमकां जैत मेळपाक. सगल्यांनी, कोणा चुकोना हें. सगल्यांनी आमकां कोश्ट काडूंक जाय आमकां जैत मेळपाक. आनी देवचाराचें जैत मेळपाक जेजून हे कोश सोंसूंक जाय. जें सिसांक सांगतालो, 6 दिसा आदीं सांगतालो. हें एलिजा आनी मोइजेस थंयसर उलयता. हें थंयसर उलयता. तो येयला तो कोश सोंसूंक. आनी कोश सोंसूंक आमकां सोडवून दिवपाक, आमकां सुटका दिवपाक. आमी आदायाच्या पातका उदेशीं देवचाराच्या हातांत आसलीं. आनीक जेजून येवन आमकां सोडयलीं. हें रीण फारीक केलें आपणाच्या कोश्टां उदेशीं. आनी लास आपणाच्या कुर्सार मरून हें रीण ताणें फारीक केलें. म्हणटूच आयज आमकां जेजूची खबर सांगता. तर आमी हे आमचे 40 दीस आमकां दिल्ले आहात. हे दीस आमी भक्तीपणान आमी सारूंक. भक्तीपणान आमी सारूंक. 3 वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यो आसात. सिंजेच्या बुधवारा दीस कितें तें 3 वस्तू कितें दवरल्यो आहात? सिंजे बुधवारा दीस कितें करचें म्हूण सांगलां आमकां? उलया उलय. यू टॉक नाव. यू आर ड्रिमींग समथींग. नाव यू टॉक. What was told on Ash Wednesday, what we have to do? Sacrifice. What else? What else? Prayer. Prayer. What else? Carry. Three things the church kept before us. Which are these things? Matthew. What is that first? 3 वस्तू सिंजीच्या बुधवारा दीस आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यात. कितें तें? Prayer, penance, charity. दयाळ करणो, चॅरिटी. हे 3 वस्तू आमी करूंक जाय. हे 40 दीस हे 3 वस्तू आमी करूंक जाय बळान बांदून. आनी 3 वस्तू करता आसतना आमी
देवा लागीं मागून आमी करूं. आमच्या लागीं एकल्या लागीं जायना तें. हो देवाचो आदार आमकां जाय करपाक. आनी जेजून देवाच्या आदारान हें केलें, कोश्तांत जैत व्हेलें आनी कुर्सार मेलो आनी आमकां सुटका दिली. आतां उरलें काम आमचें, उरलेलें काम आमचें. आमकां सुटका दिवंक जाय जेन्ना आमी ह्यो वस्तू कोत्ता. मागणें आमी कोत्ता, मागणें चुकयना, मागणें कोत्ता. दुसरें दोयाळ कोन्यो आनी तिसरें उपास आमी कोत्ता. उबे रावया. सोत मानतां देवाक, सोर पदवीदार बापाक, सर्गान पिपमीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे क्लेस पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो, आंकवा मिळतां जल्मलो, पोंच प्रताकाल ताणें कूस सोंसले, ता कुर्साक जोडलो, तो मेलो आनी ताका नीट पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोळपाच्या उजव्या बसला, तुयतां जिव्या मेल्ल्यांची मोसबी करूंक येतलो. सोतमंतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक तांचो आत्ता देवाच्या अपुरबाय आमचे सवें आमी ओळखून घेवन देवा सवें आनी मनीसकुळा सवें अपुरबायेन आमी वागूंक भारतान आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरचे सवें ओपुरबायेन वागून देवाची ओपुरबाय तांकां चाकूंक दिवंक आनी क्रिस्ती धर्म एकवटान सांबाळूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलेपण विसरूंक पोरजेची ओपुरबायेन सेवा करूंक आनी नितीचो आनी प्रमाणीकपणाचो समाज बांदून हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी सगल्यांनी देवान आमचे सवें दाखयलेली ओपुरबाय वळखून घेवन देवाचो आनी मनशाक कुळाचो ओपुरबायेन क्रिस्ती मोग करूंक आनी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या समाजांत खरें मनीसपण आनी खरें क्रिस्तांवपण आसूंक आनी सगल्यांनी देवाचे आज्ञाक मान दिवंक देवाची खुशी वळखून घेवंक देवाशी परत येवंक नवसोललें जिवीत जिवंक बापाचो आदार सगल्यांक मागुया. भोव दयाळ बापा, तुजेरूच विस्वास धरून केलेली आमची मागणी तूं आयकून घेवन आमकां कृपेन बोर. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Economic Giver C25, C24.
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवापाक मानता आसतणी जा म्हण मागुया. सर्वेस्पराय बले वरवीं आमचे गुन्यांतली आमकां नितळ कर आनी पास्कांची परब समोरमूंक तुज्या बाळत्या कुडी आत्म्यान पवित्र कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाचे देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सोर काड्यान सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. शास्त्र आनी प्रवाद्याच्या बरोवपांतली गोवायकी दिवन कोश मरण मैमोत पुनर्जिवनाची वाट म्हूण ताणें आमकां खात्री दिली आनी आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदी फुडें सिसांक कळोवन दितोच पवित्र दोंगरार आपले मोहिमेचो पडजोड फांकयलो. देखून सर्गीच्या पदव्या सांगाती हे संवसारांत तामनासतना आमी तुका वाकाणटा. जे मोहिमेक मुखार निरंतरी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दवा परी जे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेस क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मरोंक सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेश परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून ते आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात, म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें भक्षण मेटच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत
तें वारोतेलें हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट तुझ्या कृपा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सरवण केली, आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा सुम्या येजू क्रिस्ता मरणाच्या आनी पुनर्जीवनाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणेची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतले आम्हा पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा केपरी तुमचे विस्तार लेप तूं पयसुबेचो उगडास कर. अशें लेव आमचे बागयोन बापा आनी फिलिपनेर आमचे गोंडी बापा, सिमांव आमचे आदारी गोंडी बापा आनी सगळे संस्कारनी घेतलोल्या बराबर तिका प्रितमोगान सुपूर्ण कर. तशें पुनर्जीवनाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यान ते सगळे आमचे भाव भयणीची उगडास कर. आनी तुजे काकुतीन अंतरल्या सुमेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची काकूट कर म्हण मागता. अशें बागयोंत माई आंकवार मारे देवाची माई संगाती बागयोंत जुजे जपोती बागयोंत दोत्ता बागयोंत जेवास आनी सूर्य काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासणाय सुखांत आमकां वांटो दिता सांगाता. तुका वाकाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान देव सोविदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासणांच्या सासणाक. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरोवराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां दांडेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवार. दयाकोण जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरोवरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान ओतरेकतेले आमकां उदार काकुती सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकातांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार्द दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तुज तिका एकोडान सांबाळ सोशेत राजवूत चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात द्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा शिडीच्या जेवणाक आपयल्यां ती सुभागी. सोम्यान जन्माच्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
गीत घेऊया D2. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jezus sławy, ami sobi. Atmiawodi, ami sobi. Bapa mukarami, ami sobi. Ami sobi, ami sobi. Jezus am sobolaba, ami sobi. Tatsoba puyam soba, ami sobiye. Tatso atmam sobra, ami sobi, ami sobi, ami sobiye. Atmodila sonekya, ami sobiye. Lachi veni vipeti, ami sobiye. Sobiye rupe Jesuce, ami sobi, ami sobi, ami sobiye. Some sami baboni, ami sobiye. Eka jana kodoli, ami sobiye. Eka jana kostoli, ami sobi, ami sobi, ami sobiye. Amche mode nakasa, ami sobiye. Amche mode nakaka, ami sobiye. Sobe sa eksa, ami sobi, ami sobi, ami sobiye. Sobiye kasmonachi, ami sobiye. Sobiye kaskasachi, ami sobiye. Sobi kurki devachi, ami sobi, ami sobi, ami sobiye. Jesu mone dovota, ami sobiye. Eka meka kadita, ami sobiye. Ika gawon badota, ami sobiye.
जेजू वांगडा करताना आमी सगळीं मुनशा सोडून आमचे काम आमी सगळीं जेजू सोबे आमी आमी सगळीं आज्ञा वरवीं आमी सगळीं बापा मुखार आमी सगळीं जेजू आमचो व्हडलो भाव आमी सगळीं ताचो बापूय आमचो बाप आमी सगळीं ताचो आत्मो आमचो प्राण आमी सगळीं प्रार्थना सर्वेस्परा जे मोहिमेंत गुटांनी हांवें वांटो घेतला हे संवसारांत आसतना सर्गीच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं क्रिस्त आमची तकली बागोवया आशिर्वाद घेवया सर्वेस्परा जे भारत्यांक सासणांक तोखतासल्या आशिर्वादान भर जेकलेच जोणीत पुतान आपले लोकलोकीत मुखामोळ दुर्तांक भोगूंक निर्मिलें ताचे शिव वर्तमानाक विस्वास रावन तेंच मुखामोळ संतोशाच्या उमाड्यांनी सदांकाल भोगूंक आमकां ताका फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसूया गेल्ल्या इतराक कलेक्शन जालां 37,409 रुपया. येता तो आयतारा तारीख मार्चाची प्राचीत काळाचो तिसरो आयतार मिसांव 6:45 सांजे समुदाय डॉमिनिस सायड मांडावळ करपी आनी दुसरे मीस 8:30 भुरग्यांचें
दोतोनीची भुरगीं मांडावळ करपी. दर बुधवाराक सांजे 6:30 आनी दर शुक्रारा सकाळीं 6:30 एडोरेशन आसता. शुक्रारा सांजे 5:30 खुर्साची वाट उपरांत मीस आसता. हे भाशेन मांडावळ करपाक सोशल एक्शन आनी डॉटर ऑफ सेंट रिता विमेन्स सेल. आयताराचें आमचें मीस आसता इगोर्जेन सोनवारा 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन आनी दाबोलीं कॉपेलांत 6:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन. दर सोनारा कॉल्टर सर्वस मिटींग 5 वरांचेर. आयज आनी 8 तारीख दोतोर ना. आयज प्रवादी हो तियात्र आसतलो आमची इगोर्जेशी 6:30 वरांचेर. वेळार येयात, कित्याक टायम आमकां सरकारान रिस्ट्रिक्शन घायिल्लें आसा. पॅरीश असेंब्ली 2 तारखेर फाल्यां सोमारा दीस 6:30 वरांचेर. सगळे कॅट मेंबर्स आनी PPC मेंबर्स हाका आपोवणें आहा. इंडियन मॅरीटायम युनिवर्सिटी कॉमन एंट्रन्स टेस्ट भुरग्यांक जातलो, जाका 12 सायन्स केल्या आनी एडमिशनां ताका आहात बारीकसाण आमच्या बोर्डान घातलेली आहा. 15 मार्चाच्या सगळे कातेकिस्तांची दोतोनीच्या भुरग्यांची जमात आसतली, आवय बापायची जमात आसतली. दुसरें मीस जालें म्हणटच 22 वेर आमचो एन्युअल कॅटेकॅटिकल डे. समुदाय 3 तारखेर मार्चाच्या इमाकुलाद मारिया इमाकुलाद समुदाय रिजना मदीं काल ब्रेकटॉप हाऊस 6:30 वरांचेर. उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, मीस सोंपलें. शेवटाक गीत घेवया I-28. सगळे तुझे अपार मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुझ्या वाटा दोनाचे अगोदिता. सगळे तुझे अपार मोगाचो देव बक्षिता. देवाचे उपकार